काळख्यो यादी फाटी उडयत हावेसाचें नवें सपन रंगोवया। बऱ्या यादींचो घोटेर विणीत फुडार फुलोवया। पोरण्या बऱ्या यादींची स्फूर्त घेवन फुडें सरुया। वायट यादी वायट सपन समजून विसरुया। आता 2023 वर्साचेर एक बारीकशी धांवती नदर भोवडोवया। नवी सपनां नवो हावेस घेवन 2023 सगळ्यांनी येवकार दिल्लो। नव्या वर्साक येवकार दिवन नवी सपनां घडोवपाचो निश्चय केल्लो। कोणाची कांय सपनां फुललीं तर कोणाची कांय सपनां भंगलीं। वर्साच्या सुरवेक म्हादय प्रस्नावेल्यान राज्यांत बोवाळ पडिल्लो। मुखेलमंत्र्यान म्हादय प्रस्नांत सगळ्या आमदारांची जानेरांत बसका घेतिल्ली। DPR फाटीं घेतलो ना तर मुखेलमंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हूण युनायटेड ओपोजिशनान सूर लावन धरिल्लो। जानेराच्या 2 तारखेर शिवोलेचो फामाद जागर जाल्लो। पेडण्या टॅक्सीवाल्यांक पेडणेकारांक मोपा विमानतळार कावंटर जाय म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी मागणी लावन धरिल्ली। तशेंच ह्या वर्सा गोंयच्या गुंजन नार्वेकारान 8 दिसां भितर पीक विंटर एव्हरेस्ट बेज कॅम्प ट्रॅक पुराय केल्लो। जाल्यार 4 जानेराक बार्देसाचे राखण दैवत श्रीदेव बोडगेश्वराक वर्धापन दिसा निमतान 67 लाखांचो भांगराचो दांडो अर्पण केल्लो। तशेंच ह्याच म्हयन्यान मोपा विमानतळाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नांव दिवपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवपाचें थारायल्लें। 5 जानेराक बार्देसांतली फामाद बोडगिनीची जात्रा जाली। जाल्यार 6 जानेराक 3 किंग्साचें फेस्त जालें। 10 जानेराक सगळ्यांत भिरांकूळ घडणूक घडली ती म्हळ्यार पिळण उद्योगीक वसणुकेंत बजर पेंट फॅक्टरीक उजो लागिल्लो। ह्या घडणुकेंत मनीस जिवाक हानी जावना, मात खूब अर्थीक लुकसाण जालें। सगळी कंपनी जळून गेली। सुमार 2 दीस हो उज्याचो तांडव चालू उरिल्लो। तशेंच 10 जानेराक गोंयच्या मंत्र्यांचें प्रतिनिधित्व मंडळ गृहमंत्री अमित शाह हांकां म्हादय प्रस्नावयल्यान मेळ्ळें। 14 जानेराक कोंकणी लेखिका जयमाला दणायत संवसाराक अंतरली। 16 जानेराक सांत जुजे वाझाचे सांकवाळे फेस्त जालें। तशेंच ह्या दिसा सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय फ्रंटान विर्डी सांकळे मेगा पब्लीक मिटींग घेतली। उपरांत 4 दिसांचें विधानसभा अधिवेशन जाल्लें। 26 जानेवाराक DGP गोवा जसपाल सिंग आनी SP विश्राम बोरकर हांकां तांच्या सेवे खातीर प्रेसिडेंट पुलीस पदक फावो जाल्लीं। 28 जानेराक सिनियर राणे हांच्या 83व्या जल्मदिसा निमतान मंत्री राणे हांच्यांनी श्रीदेव बोडगेश्वराक 1.50 कोटींची भांगराची मशाल भेटयल्ली। उपरांत 30 जानेर ते 8 फेब्रुवार मजगतीं राज्यांत लोकोत्सव जालो। तशेंच ह्या म्हयन्यांत रियो मार्टिना 3 ह्या अर्दो कार्गो भरिल्ली बार्ज बुडिल्ली। 8 जाण तरवट्यांक वाटायल्ले। फेब्रुवारांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्लो। 9 फेब्रुवाराक सुटके झुजारी नागेश करमळी पिरायेच्या 90व्या वर्सा संवसाराक अंतरले। 10 फेब्रुवाराक मंत्री निळकंठ हळर्णकरान फिश फेस्टिवलाचें उक्तावण केल्लें। 11 फेब्रुवाराक नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाचें दुरुस्ती करून उक्तावण केलें। 12 फेब्रुवाराक राजेंद्र आर्लेकर हांची बिहाराचे राज्यपाल म्हूण निवड जाली। उपरांत राज्यांत कार्निवाल जालो। राज्यांत मार्च म्हयन्यांत अग्नितांडवान रूप घेतलें। कितल्याशाच सुवातांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी आयऱ्या पयऱ्यान उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो। तशेंच उपरांत फाल्गून म्हयन्यांत शिगम्याचें वातावरण गोंयकार रमून गेलो। 8 ते 21 मार्च मेरेन राज्यांत विविध सुवातांचेर सरकारी पावंड्यावेल्यो शिगम्याच्यो मिरवणुको जाल्यो। 15 मार्चाक फोंडेचो आदलो आमदार जोएल्दास ओझा आगेर संवसाराक अंतरले। 17 मार्चाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची 4थी पुण्यतिथी जाली। जाल्यार त्याच दिसा ज्येश्ठ पत्रकार तशेंच साहित्य अकादमी अवॉर्डी संजीव वेरेकार संवसाराक अंतरले। 24 मार्चाक राहुल गांधी हांकां खासदार म्हूण अपात्र थारायल्ले। 28 मार्चाक प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान चलपी भाजप सरकाराच्या दुसऱ्या टर्माक 1 वर्स पुराय जालें। 29 मार्चाक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी 2023-24 गोंया खातीर अर्थीक संकल्प मांडलो। 16 एप्रिलाक फर्मागुडयेर अमित शाह हांची पब्लीक मिटींग जाली। तशेंच गोंयांत G20च्योय बसका जाल्यो। एप्रिलांत मिलाग्र सायबिणीचें फेस्त आनी शिरगांवची जात्रा जाली। 28, 29 आनी 30 एप्रिलाक 3 दीस साळगांवांत हेरिटेज फेस्टिवल जालें। मायाच्या 2 तारखेर शरद पवार हांच्यांनी NCP पक्षाचो अध्यक्ष म्हूण राजिनामो दिलो। 5 मायाक फोंड्यां आनी सांकळे पालिकेच्यो वेंचणुको जाल्यो। 7 मायाक निकाल लागलो। दोनूय पालिकांनी भाजपाच्या पॅनलाक भोवमत मेळ्ळें। 27 मायाक गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्यांनी दामोदर मावजो हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार भेटयलो। 28 मायाक नवी दिल्लींत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी नव्या संसद भवनाचें उक्तावण केलें। ह्याच म्हयन्यांत IPL 2023चे टायटल चेन्नई सुपर किंग्स जिखले। 27 जुनाक गोवा मुंबय रुटाक पयली वंदे भारत ट्रेन सुरू जाली। 2 जुलयाक महाराष्ट्र सरकारांत व्हड बदल घडलो। राष्ट्रवादी पक्षाचे अजित पवार हांच्यांनी हेर 9 जाणां बरोबर शपथ घेतली
अजित पवार हांच्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। सदानंद शेट तानावडे हांची राज्यसभेचे खासदार म्हूण ह्याच म्हयन्यात बिनविरोध निवड जाली। 14 जुलयाक चंद्रयान 3 चंद्रार वचपाक आपलो प्रवास सुरू केल्लो। भारताच्या इतिहासात ह्या नव्या इतिहासान भर घातली। ज्या दिसा 23 ऑगस्टाक चंद्रयान 3 चंद्रार पावलें, भारतान आतां चंद्रारूय आपले पावल दवरिल्लें। 17 जुलयाक कला अकादमीचो कांय भाग कोसळिल्लो। ह्या काळात टमाटाच्या दरांनी लोकांक बरोच घाम काडलो। ऑगस्टान गोंयचो पात्रांव टॅक्सी सेवा सुरू केली। कळंगूट झोपडपट्टेंत सिलिंडर ब्लास्ट जावन कितल्योश्योच झोपड्यो जळ्ळ्यो। ह्याच म्हयन्यात गोंयभर गाजलो तो विशय म्हळ्यार बाणस्तारी जाल्लो अपघात। अपघातांत मरण येवप्यांच्या फामिलींनी बोवाळ करून विशय लावन धरलो। मरप्यांक न्याय दिवचो, गुन्यांव करप्यांक ख्यास्त जावची म्हूण गोंयभरच्यान सूर लावन उरलो। मजगतीं 31 ऑगस्टाक पुरावे नश्ट करपाचो यत्न केला म्हूण अमित पालेकर हांकांय अटक केल्ली। असो तसो हो विशय सुमार एक म्हयनोभर तरी चल्लो। मागीर वेळ गेलो तसो सगळो विशय थंड जालो। वास्कोचे सप्तक ह्याच म्हयन्याक जालें। 2 सप्टेंबराक गोमेकोत IVF ट्रीटमेंट सेवा सुरू केल्ली। 14 सप्टेंबराक रेशमागूज पंचायतीचें उक्तावण केलें। गोमेकोन ह्या म्हयन्यात ब्रेन डेड मनशाचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट यशस्वीपणान केल्ले। ह्या म्हयन्यात चवथ जाली। बाप्पाचें आगमन ज्या रितीन केलें त्याच रितीन भक्ती भावनेन गोंयकारांनी मंगल मुर्तीक निरोप दिलो। जाल्यार प्रतिमा कुतीनोन आम आदमी पक्ष सोडलो। गोंयांत 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर मजगतीं नॅशनल गेम्स जाल्यो। नॅशनल गेम्साचें उक्तावण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाल्यार समारोप सुवाळ्याक भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर गोंयांत आयिल्ले। पयले फावट गोंयांत इतिहास घडयलो। 36व्या नॅशनल गेम्सान गोंयान 92 पदकां जिखलीं। उपरांत राज्यांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं इफ्फी जाली। ह्या निमतान विविध फिल्म इंडस्ट्रीचे स्टार, दिग्दर्शक तशेंच चित्रपटाचो अभ्यास करपी लोक गोंयांत आयिल्ले। नोव्हेंबरान मंत्री निलेश काब्रालान मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो। जाल्यार आमदार आलेक्स सिकेरा हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। डिसेंबरांत नाताळां जालीं। गोंयभर क्रिस्तांव भावांनी उमेदीन सण मनयलो। 22 डिसेंबराक जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्याचें काम पुराय जालें आनी पुराय नवो जुवारी पूल तयार जालो। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं ह्या पुलाचें उक्तावण जालें। वर्साच्या सोंपत्यार बोवाळ जालो तो राज्यांत जावपी सनबर्नाच्या तारखांवयल्यान। निमणो राज्यांत 3 दीस सनबर्न महोत्सव जालो। पयल्या दिसा आवाज क्षमतेपेक्षा चड आशिल्ल्यान पुलिसांनी आयोजकांक एका स्टेजीर म्युझिक बंद करपाक सांगली। नीना सिंग IPS हांची CISFची बायल DGP म्हूण पयले फावट नेमणूक जाली। तशेंच ह्या म्हयन्यांत कोरोनाच्यो केशी वाडपाचो आंकडो वाडपाक लागलो। तशेंच ह्या म्हयन्यांत राज्यांत मंगळूर ते गोंय रुटाक दुसरी वंदे भारत ट्रेन सेवा सुरू जाली। त्यान भायर ह्याच म्हयन्यात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर आपले उमेदवार जाहीर केले। गोंयांत लोकसभेचे उमेदवार जाहीर करपी RGP गोंयची पयली पाटी थारली। उत्तर गोंयांत मनोज परब जाल्यार दक्षिण गोंयांत रोबर्ट पेरेरा हांची नांवांची घोशणा केली। वर्सभर अपघातांचें राज्यांत सत्र चालूच आशिल्लें। आस बाळगुया नव्या वर्साक हे अपघातांचें सत्र थांबचें। येरादारींच्या नियमांचें पालन करचें। गाडी चलयतना स्वताची आनी हेरांच्या जिवाची काळजी घेवची। ही आशिल्ली वर्सभरांतल्या घडणुकांचेर मारिल्ली भोंवती नदर। तर आतां नव्या वर्साक नव्या हावेसान येवकार दिवया। नवें वर्स नवी सुरवात आनी नवें वर्स 2024 सुख समृद्धी घेवन येवचें म्हूण मागुया। देव बरें करूं।